नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय गृह खात्याचो हेर राज्यां बरोबर गोंयची वेंचणूक घेवपाक हयकार. एप्रील मेन पंचायत वेंचणूक 2.5 म्हयन्यां भितर गोंयांत विधानसभा आनी पंचायतीच्यो वेंचणुको जावपाची चिन्नां. काँग्रेस पक्षान विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो धरलो नेट. ब्रार आनी रेड्डी उपरांत ऑस्कर फर्नांडीसय गोंयांत. सोनिया गांधीचे सभेन वेंचणूक प्रचाराचो नाल्ल फोडपाची तयारी. लोलयां जावपी एनआयटींत गोंयकार विद्यार्थ्यांक 50% आरक्षण. उत्कृश्ट अभ्यासक्रम. सगळ्यो एनआयटी येतकच सुमार 500 विद्यार्थी दर वर्सा एनआयटींत. 12वीचे दुसरे टर्म परीक्षेवेल्यान विद्यार्थी चाळवले. शिक्षण मंडळ निर्णय फाटीं घेना जाल्यार रस्त्यार देवपाची विद्यार्थ्यांची शिटकावणी. शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताचो मध्यस्थीचो यत्न. आनी खेळा मळार आंतर कॉलेज कबड्डींत पेडणे वस्ताद. चले आनी चलया पंगड फायनलींत फोंडेच्या जीव्हीएमसाक मारून जिखले चॅम्पियनशीप. आतां खबरो विस्तारान. 2.5 म्हयन्यां भितर गोंयांत विधानसभा आनी पंचायतीच्यो वेंचणुको जातल्यो हें जवळ जवळ निश्चित जालां. गोपांनी दिल्या ते म्हायती प्रमाण केंद्रीय गृह खात्यान हेर 4 राज्यां बरोबर फेब्रुवारींत गोंयची वेंचणूक घेवपाक हयकार दिला. जाल्यार राज्य वेंचणूक आयोगान पंचायत वेंचणूक एप्रिलाच्या निमण्या सप्तकांत ना जाल्यार मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत घेवची अशें पत्र सरकाराक बरयलां. 5व्या राज्यांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांचे दिल्ली मंगळारा प्रशिक्षण जाले. गोंयाबरोबर पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेशाची वेंचणूक फेब्रुवारीच्या निमणे सप्तकांत जातली अशी कांय वेंचणूक अधिकाऱ्यांक कल्पना दिल्या. वेंचणुके खातीर केंद्रीय गृह खात्याची परवानगी मेळ्ळ्या अशें प्रुडंटाक खासा गोपांतल्यान कळ्ळां. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसीची सोमारा रातीं विधिमंडळाची बसका जाली. काँग्रेस वेंचणुके खातीर तयार आसा अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार सांगलें. This is going to be the time to prepare also for elections. So various points were discussed. Being a political party, being MLAs, all sorts of things will be discussed. If elections are held in February, then party is ready? As I said earlier, we are prepared for elections anytime, and possibility of even Feb end is not ruled out. मात फेब्रुवारीत सध्याच्या वातावरणात वेंचणूक जाल्यार कितें हाचेर कांय काँग्रेस फुडारी काचाबूर जाल्यात. पूण आतां काँग्रेसीची तिकीट मेळोवपाक बऱ्याचशा लोकांनी प्रयत्न सुरू केल्यात. विधानसभा वेंचणूक फेब्रुवारीत जातकीच पंचायतीची वेंचणूक एप्रिलच्या निमणे सप्तकांत ना जाल्यार मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत घेवची अशें पत्र गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान गोंय सरकाराक बरयलां. पंचायत वेंचणूक शेनवारा ना जाल्यार आयतारा एप्रील मे म्हयन्यांत जावपाची शक्यताय आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. काँग्रेस पक्षान विधानसभा वेंचणुकेचे तयारेचो नेट धरला. गोंयचो प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार आनी सुधाकर रेड्डी उपरांत स्क्रिनींग समितीचो अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीसय गोंयांत पावला. मुख्यमंत्री धरून काँग्रेसीच्या हांगासरल्या फुडाऱ्यां बरोबर ऑस्कराच्यो बसका जाल्यात. फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकांत वेंचणूक अपेक्षीत आशिल्ल्यान शेनवारचे सोनिया गांधीचे सभेन काँग्रेसीच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडपाची तयारी फुडाऱ्यांनी चलयल्या. काँग्रेसीन फुडल्या वर्साच्या सुरवेक जावपा आशिल्ल्या विधानसभेच्या वेंचणुकेचे तयारेचो सट्या नेट धरला. मतदारसंघांनी उमेदवार थारोवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. मंगळारा स्क्रिनींग कमिटीचो अध्यक्ष ऑस्कर फर्नांडीस गोंयांत पावलो.
आयतार सोमारा गोंयान आशिल्ल्या ब्रार आनी रेड्डी दिल्लीक गेले. ऑस्करान काँग्रेसीच्या थळाव्या फुडाऱ्या वांगडा बसका घेवपाक सुरवात केल्या. तो मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळो. वेंचणूक फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकांत जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान मतदारसंघांनी उमेदवार थारोवपाची प्रक्रिया पक्षान सुरू केल्या अशें सुत्रां म्हणटात. सोनिया गांधीची 45 जाहीर सभा मोठ्या प्रमाणात यशस्वी करपाची तयारी थळाव्या काँग्रेसीन चलयल्या. ही सभा काँग्रेसीच्या वेंचणूक प्रचाराचो अनौपचारीक नाल फोडपाची सभा थारची अशा पावण्यार काँग्रेस फुडाऱ्यांनी तयारी चलयल्या. मात ह्या सभेच्या तयारे खातीर मंगळारा घेतिल्ल्या विधिमंडळ गटाचे बसकेक आलेमा भाव येवंक नाशिल्ल्यान तो सध्या काँग्रेसीचो चर्चेचो विशय जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. काणकोणा लोलयां येवपी NITचो गोंयभरांतल्या इंजिनियरींग विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो. NIT ही देशांतली सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकोवपी संस्था. गोंयभर NIT सुरू जातकच सुमार 500 गोंयकार भुरग्यांक दर वर्सा NITन शिकपाक मेळटलें. NITचो कॅम्पस सध्या फार्मागुडयेर चलता, मात थंय मुळाव्यो सुविधा कमी पडटात. मात NIT पुरायपणान सारकी चलतली जाल्यार ताका आनीक जागो जाय पडटलो. पयलीं NIT बाळ्ळी कुंकळे येवपाची आशिल्ली, पूण हो प्रकल्प फुडें वचूंक पावलो ना. आतां लोलयां काणकोणा भूंयसंपादन करून NIT उबारपाचो विचार चल्ला. NITन कितलेशेच अभियंत्रिकी कोर्स चलतात आनी भुरगे ह्या संस्थांनी उंचेल्या शिक्षणा खातीर गर्दी करतात. सुरवातीक NITन वेगवेगळ्या अभियंत्रिकी फांट्यांनी M.Tech कोर्स सुरू करतात. 6व्या आनी 7व्या वर्सा उपरांत MBA आनी B.Tech सिव्हिल इंजिनियरींग सुरू करतात. गोंय, दादरा, नगर हवेली आनी दामाव आनी दिवाक मेळून NITंतल्यो 50% सुवाती आसात. फार्मागुडयेर सध्या NITच्यो 90 सुवाती आसात. राखीव सुवाती भायर गोंयकारांनी सध्या फार्मागुडयेर 90तल्यो 60 सुवाती मेळयल्यात. NIT सारक्यो संस्था गोंयच्या भुरग्यांक खूब बऱ्याक पडटल्यो अशें तंत्रीक शिक्षण संचालक विवेक कामत म्हणटा. Very shortly after acquiring the land, the process of construction of their own campus will commence, and in 2 to 3 years' time, their campus is likely to be fully established. Once they shift to their own campus, they will have all the spaces at their disposal, and they will be able to introduce all the courses that are planned for new NITs. In a fully established condition, I think seats will be definitely 1,000, 1,500 plus, and 50% of that which comes to the state quota, that would be around 500 to 750. So good opportunities for Goan students in years to come. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.